नमस्कार. अमित पाटकराक जेन्ना आमी कोणी आपयतात स्टुडियोन तेन्ना पयलो प्रश्न पॉलिटिक्साचोच आसता. आनी आतां तर जिल्हा पंचायत वेंचणुको जाल्यात आनी जिल्हा पंचायतीचें कवित्व ताजे नंतर जे पळय कितें एकामेकाचे आरोप प्रत्यारोप, कोण वेगळे वेगळे हिशोब मांडटा, कोण आंकडेवारी घेवन येता, कोणाक लाव जाला, कोणाक लाव मेळोवपाचो कोणें प्रयत्न केला आनी ताजो फायदो कोण कोण पक्ष कशे घेतात. सगळे पक्ष खोशी आसात अशें तर जे एक वातावरण करून दिलां. आमी प्रत्यक्ष पयलो प्रश्न अमित पाटकराक तोच करतले. अमित भाई, म्हाका सांग, नमस्कार. जिल्हा पंचायत वेंचणुको जातकीर आर यू हॅपी? आमी समज जर फाटलो ट्रॅक रिकॉर्ड जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावट आमी एक प्रयत्न केलो, बिकॉज काँग्रेस इज अ डेमोक्रेटीक पार्टी आनी ह्या फावट आमी आमचे केडर ग्रासरूट लेवला वयल्यान ब्लॉकांतल्यान आयिल्ले, जे डिस्ट्रिक्ट लेवलांतल्यान क्लियर जावन आयिल्ले, अशे मॅक्झिमम बारींग एक दोन सोडले जाल्यार सगळे केडरांक तिकीट दिल्ले आसा. आय रिमेंबर की साऊथ गोवाचे खास करून सालसेत बेल्टांतले आमचे ब्लॉक, आमचे डिस्ट्रिक्ट झगडून आमकां आमचे कडेन फ्रॉम प्रदेश इलेक्शन कमिटीक तांणी केडरांक तिकीट वांटून घेतली आनी ज्यो 10 जागा आमी ज्यो जिखल्या तातूंतले म्हाका दिसता फूल क्रेडीट गोज टू आवर केडर, आवर कॅन्डिडेट्स, जे तांणी आपलो कनेक्ट जो आशिल्लो, लोकां कडेन संपर्क जो आशिल्लो तो म्हाका दिसता कन्वर्ट करून आज फाटले जर आमी पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टीक ह्या फावट 8 साऊथ गोवाक आनी 2 उत्तर गोंयाक अशी 10 सिटां मेळ्ळ्या. तातूंत समज जर आमी पळयलें जाल्यार आमचे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड हांकां 1 सीट मेळ्ळें आनी कांयशे जाग्याचेर आमी मार्जिनली थोड्या मतांनी म्हाका दिसता थंय आमची सिटां थोडी गेली. नॉर्थ गोवाक पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 7 जाग्याचेर आमी 2 नंबराचेर आयिल्ले आसा. साऊथ गोवाक एट अबाउट 5 प्लेसीस वी आर एट नंबर 2. सो आय थिंक हो झेडपीचो रिजल्ट जर आमी स्टॅटिस्टिकली जर तर हांवें आमच्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीक वीथ डिस्ट्रिक्ट्स हांवें तो स्टडी करपा लायला, बूथ वायज एनालिसीस करपा लायला आनी नाव वी हॅव टू पुट इन मोर एफर्ट्स. हार्डवर्क इल्लें आसा वेर आय थिंक ज्या ज्या जाग्यार आमी कमी पडल्या थंय म्हाका दिसता पार्टी स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. तुवें म्हणलें क्रेडीट गोज टू कार्यकर्ते, डिस्ट्रिक्ट तुजे लेवल, काम करपी कमिटी. इलेक्शन जालें ते वर क्रेडीट घेवपाचें कांय स्पर्धा सुरू जाली. तुमचे एका फुडाऱ्यान तर डायरेक्ट क्रेडीट आपल्याकूच मेळटा अशे तरेचो दावो केलो. न्ही पळय, काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक डेमोक्रेटीक पार्टी आनी म्हाका दिसता एक कलेक्टीव एफर्ट सगळ्यांचो जालो. आतां कितें जाता, थोडे लोक क्रेडीट घेता पूण म्हाका दिसता चड करून आमचे केडर, फॉर एग्जाम्पल थिवीचो मतदारसंघ जर तुमी घेतलो जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना अलायन्साचे टॉक्स चलताले तेन्ना थिवी झेडपी सीट वी हॅड थिवी आनी कोलवाळे हे आमी दुसऱ्याक दिवपाक सोदताले, फॉर दॅट मॅटर अंजुना ऑल्सो. पूण म्हाका दिसता जो एफर्ट आनी जो ग्रावंड कनेक्ट थंय आमच्या केडराचो आशिल्लो, जाणी आमचेर प्रेशर घातिल्लो अँड दॅट वीच आय वॉन्टेड टू पुट फोर्थ टू आवर कमिटी की बाबा ह्या 2 जाग्याचेर एटलिस्ट एक सीट तरी काँग्रेस पार्टी लडपाक जाय. आनी ताका म्हाका दिसता तो रिजल्ट जो आयला तातूंतल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की येस, काँग्रेस केडर वॉज स्ट्रॉंग देर, काँग्रेस वोट बँक इज देर इन दोज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ऑल्सो इन सालसेत जर आमी पळयत जाल्यार लोकसभेक खुबश्या अशा मिडिया चॅनलांनी किंवा मिडियान कितें सांगलें की आम आदमीन काम केलें म्हणून आमकां बाणावले आनी वेळ्ळे लीड मेळ्ळी, वीच वॉज द हायस्ट लीड. पूण म्हाका याद जाता लोकसभा जावन इमिजिएटली बाय इलेक्शन जाल्लें आनी आमचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस तेन्ना म्हणटालो की ते दिवं नाका, वी वील फायट दॅट इलेक्शन. बट देन आय सेड आसूं, वी जस्ट फॉट, वी ऑल वर टुगेदर. सो ते आमी तेन्ना तांकां बाय इलेक्शन दिलें. पूण आतां झेडपीचो जर आमी रिजल्ट जर पळयत जाल्यार वेळ्ळे आनी बाणावले ही 2 सिटां काँग्रेस पार्टीन थंय जिखली आनी आमचे ग्रासरूट वर्कर केडर ती बाणावले जिखल्या. ती आमची महिला अध्यक्ष. कोलवा सीट तुमकां कितें जालें? कोलवा समज जर आर्जीन जर तर थंय कॅन्डिडेट तो घालूं ना जाल्यार दॅट वी वूड हॅव वॉन दॅट सीट. आर्जी घालतलीच न्ही तांकां. कितें जालें की जेन्ना डिस्कशन ऑफ अलायन्स चालू आशिल्लें, यू मस्ट हॅव सीन की लास्ट डे मेरेन आमचो इन्चार्ज गोंयान आयलो, दोज डिस्कशन्स वर गोईंग ऑन अँड फॉर सम रिजन ते जावं ना. सो म्हाका दिसता
अशा तरेचे एक वातावरण तयार करतात कांय जाण की आर्जीन स्ट्रॅटेजिकली काँग्रेसीक जिखोवपा खातीर कांय कडेन कॅन्डिडेट घालना म्हणून. नाही आय विल नॉट सी. आता तूं म्हाका सांग, कलंगूट ताणें सीट घातलो आनी आमचो सीट उडयलो. अंजुना तांणी सीट घातलो. अरे अंजुना एक बहुजन समाजाचो लिडर जो आज टुरिझमाचो मेजर स्टेक होल्डर जो टॅक्सीवालो आसा, ताका आमी थंय तिकीट दिल्ली, ताका आनी कॅन्डिडेट घालून थंय उडयलो. ही लॉस मियरली बाय 250 ऑड सो हें तूं मान्य ना तुका की स्ट्रॅटेजिकली काँग्रेस जिखपा खातीर ते प्रयत्न करतात. ते बीजेपी आता पळय अल्दोना सीट आमचो आमदार थंय जिखलो, पूण तांणी मुद्दम थंय कॅन्डिडेट घातलो. आर्जीन थंय कॅन्डिडेट घातलो की ते सीट पडचे म्हणून. बट अवर MLA won that seat. Similarly कोलवा, सिमिलरली कलंगूट, सिमिलरली अंजुना. सो तूं म्हणटा ते अशें की जे प्रादेशीक पक्ष, आमी नांव घेवचे न्ही, जे प्रादेशीक पक्ष काँग्रेसीक अपशकून करनासतना कळ्ळें तुका बीजेपी घडोवपाक शकतात, ते तुमचे सारके एलायज जावं शकतात, ते सामके तुमचे पार्टनर जावं शकतात. अशे तरेचे एक विचारधारा घेवन आमी फुडें वतले. सी म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें क्लियर करपाक सोदतां की 2027 गोवा फॉरवर्ड हो आमचो प्री पोल अलायन्स पार्टनर ऑफ 2022 हू इज देर एंड ही इज मेड अ स्टेटमेंट, वी हॅव ऑल्सो मेड अ स्टेटमेंट देर ही विल बी देर. आता हे सोडून समज जर खंयची पॉलिटिकल पार्टी जर तर आमचे कडेन जोडपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता एक म्हणटा ती काँग्रेसीची आयडियोलॉजी दे वील हॅव टू बिलीव. दे वील हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज काँग्रेस आयडियोलॉजी. आयडियोलॉजी सांग पळय म्हाका. कारण आयडिया ऑफ इंडिया इज काँग्रेस आयडियोलॉजी. ओके. काँग्रेस पार्टी कशी इवॉल्व जाली हे आयडिया ऑफ गोवा आयले. आयडिया ऑफ गोवा ऑल्सो. आता आयडिया गोवा म्हळ्यार कितें, तुमी पळय लक्षात धरात, तुमी एक राष्ट्रीय पक्ष, तुमी हांगा घाटी नाका आमकां, हाका ताका बुरश्यो गाळयो घाल्यो ताका ते नाका आमकां, तितलेंच आमी गोंय, हें तुमकां मान्य आसा? सी आतां हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाक आमी ह्या फावट एक असो उमेदवार दक्षिण गोंयांक दिलो जो आमी सांगिल्लो की नॉट ओन्ली ऑफ साऊथ गोवा बट हील टेक अप इश्यूज ऑफ एंटायर गोवा. करेक्ट. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान ह्या विंटर सेशनाक एक अमेंडमेंट ऑफ बील घातला ऑफ द पर्सन, बाबा गोंयकार कोण, बरोबर, हाजे अमेंडमेंट ताणें घातला की बील तो अमेंड जावचो म्हणून. बरोबर. सो ते आतां लोकसभेन ते बील आयला, विल गो टू राज्यसभा ऑल्सो. देर वील सी वेदर बीजेपी इज अपोजिंग इट ऑर नो. ते जर जालें जाल्यार गोंयकार बाबा कोण हें म्हाका दिसता तातूंतल्यान क्लियर जातलें. अशे तरेचें वातावरण कांय राजकीय पक्ष तयार करून दितात, कांय प्रादेशीक पक्ष तयार करून दितात की गोंया खातीर, गोंयची लोकांचे खातीर, गोंयकारपणा खातीर झगडपी तेच म्हणून. तातूंत भितर कळ्ळें तुका कशें आसा की आज ओवर अ पिरियड ऑफ टायम पॉलिटिक्स चेंज जाला, पूण म्हाका दिसता रुट्स, फावंडेशन आनी संस्कार खंयच्यान आयले हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी आज कितले प्रयत्न जरी केले ह्या लोकांनी जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचो गोंया लागून योगदान, मुख्यमंत्री ऑन रेकॉर्ड कितलेदा म्हणटा पळय की पंडित जवाहरलाल नेहरूक लागून गोंयांक 14 वर्सां लिबरेशन लेट मेळ्ळें. पूण जे मनीस शाखान शिकून आयल्या, ज्या मनशाक हे देशाची हिस्ट्री खबर ना, ते असले वक्तव्य करतात. आतां गोंयान लिबरेशन आसूं, गोवाक स्टेटहूड आसूं, गोंयचे कोंकणीचे हें आसूं, राजभाशा आसूं, किंवा आज गोंय ताजे काँग्रेसीचें योगदान आसा. अमित, हांव तुका म्हजो प्रश्न कितें जाणा, एका तेंपार हांव काँग्रेसीक फाटल्या 40 वर्सां पळयता. गोंयांतली काँग्रेस ही प्रादेशीक पक्षा भशेनच काम करताली, गोंयचे प्रश्न घेताले आनी जे सगळे तेन्ना युजी आनी मगोचो एक मोठो भाग काँग्रेसीन आयिल्लो न्ही. सो हे हांचे भितर तें गोंयकारपणाचें पयलीं अस्तित्व तें आशिल्लें आनी ताणें काँग्रेसीक एक प्रादेशीक पक्षाचेंच रूप दिल्लें. सो हें प्रादेशीक पक्षाचें रूप घेवन गोंयकारपणा खातीर लढो दिवपाचें काम काँग्रेस करतली. तेच हांवें जें आतां तुमकां सांगलें की आतां विंटर सेशनाक जें बील आमी घातलां, जें आमच्या खासदारान तें बील मांडलां, जें बील आयलां ऑलरेडी, दॅट इटसेल्फ इज एन अमेंडमेंट ऑफ द बील की गोंयकार कोण. ओके. एक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पळय म्हणटा वो कोण हें डिफायन करपाक आमी तें बील घातलां पार्लमेंटान. ओके. सो ते इंडियन नॅशनल काँग्रेस जरी नॅशनल पार्टी जाली, पूण गोंयची जी काँग्रेस आसा ती गोंय राखपा लागूनच काम करता न्ही. दॅट इज वाय वी हॅव पुट दॅट बील. परत आमी जिल्हा पंचायती कडेन जरी येत न्ही जाल्यार म्हाका सांग, सालसेत हो तुमचो एकटे पावल बालेकिल्ला म्हणटाले सगळे. सो आज तुमकां तें दिसता
की सालसेतींतल्या भितर हें जी पळय कितें शक्ती आहा ती एकठांय येता काँग्रेसीच्या फाटल्यान? म्हाका दिसता समज आमी सालसेतीचो आज रिजल्ट जर पळयत हय जाल्यार इट शोज दॅट आमी आमचे केडराक थंय एम्पावर केलो. जे ग्रासरूट वर्कर जे इतलो 3-3.5 वर्सां पळय जे लोकां कडेन वताले, इश्यूज घेताले, ब्लॉक स्ट्रॉंग केलो, बूथ स्ट्रॉंग केलो, ताचे रिजल्ट म्हाका दिसता दिसून येता. कित्याक नुवें जर आज तुमी पळयत, बाणावले पळयत, रेडले पळयत, नावेली पळयत, ह्या जाग्यांचेर आमचे थंय आमदार ना, तरी पूण ती सिटां आमी जिखले. सो दॅट शोज दॅट पार्टीन ह्या फावट रायट कॅन्डिडेट केडरांक दिले. आनी दुसरें म्हाका सांग, आतां जर 1.5 वर्सां भितर आतां विधानसभा निवडणूक येता, त्या नदरेन जर पळयत की तुमकां सालसेत कॉम्प्रमायज करपाची ना, कारण तुमकां आतां पटलां की सालसेत तुमच्या फाटल्यान उबी रावतली. पूण हे जे पळय कितें वेगवेगळे प्रादेशीक पक्ष फक्त सालसेतीचेर दोळो दवरून आशिल्ले, तातूंत भितर एक आशिल्लो आम आदमी, दुसरेय बाकीचे लोक आशिल्ले. सो तुमची स्ट्रॅटेजी आतां सरळ स्पश्ट आसतली की आमकां सालसेती कडेन कॉम्प्रमायज करपा जाय, म्हणजे आमी आम आदमी पक्षावर वचचे ना, आमी दुसऱ्या पक्षावर वचचे ना, कारण आमकां सालसेत आमकां जाय आनी तो आमचो बालेकिल्लो. न्ही, म्हाका दिसता हांवें रिजल्टाच्या इलेक्शनाच्या पयलीं कांय मिडियाक सांगिल्लें की म्हाका जाल्यार जें हांव भोंवलां तें म्हाका आम आदमीचो प्रेझेन्स खंय दिसना. आनी दॅट हॅज टर्न्ड आउट. जर तुमी रिजल्ट जर पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टी जे स्वता 2 आमदार आसात जिखून आयिल्ले, थंय तांचे 2 डेप्युटी चीफ मिनिस्टर येवन थंय रावले, ती सिटां सुद्दां ते जिखपाक पावले ना. सो आय थिंक प्रायमरीली आम आदमीचो प्रेझेन्स तसो प्रभाव म्हाका जाल्यार खंय दिसना. दुसरें, येस ऑफकोर्स सालसेत आमी परत एकदां स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न केला, त्या रिजल्टानूय आमकां दिसता. आतां फक्त सालसेत जिखले म्हूण जावचें ना, आमकां बार्देजानूय काम करचें पडटलें, आमकां तिसवाडीनूय काम करचें पडटलें, आमकां पेडणे तालुक्यात मांद्रांत काम. तुमचो बार्देस तिसवाडीन भितर अस्तित्व दिसना कित्याक हे सगळे तुमचे बालेकिल्ले आशिल्ले, तुमी जिखून हाडटले, हें कित्याक जायना? काय काँग्रेसीन एक मोठी चूक केली, ती अशी की कितें आपले बाबूश मोन्सरा तो 3-4 जागे कंट्रोल करता, असे कांय घटक तयार जाल्यात जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात पूण ताणें बाकी कडेनय गेला आनी ते थंय घट जाले. न्ही, आतां झेडपीचो रिजल्ट जर तुमी पळयत, सी झेडपी इलेक्शन द लोकल बॉडी इलेक्शन, ताका सरकाराची एंटी इन्कम्बन्सी लागना. बरोबर. ह्या फावट बीजेपीन अफाट पयसो यूज केला, तांणी मशिनरी यूज केला, तांणी आपलो फूल पावर यूज केला. आमचे कडेन रिसोर्सीस कितें आशिल्ले? कांयच रिसोर्सीस ना. बट आय थिंक पिपल्स पावर हेज प्रूव्ड सुप्रीम दीस टायम. कित्याक जर तर आमी कलंगूटचे सीट पळयत, थंय आमी नंबर 2 आयल्या. अंजुनाचे पळयत, आमी नंबर 2 आयल्या. तुम्ही सांताक्रूज पळयत, आमी 2 आयल्या. सो म्हाका दिसता देर इज लॉट ऑफ पोटेन्शियल इन नॉर्थ गोवा. आमकां नॉर्थ गोवा ह्या फावट आय सी अ गुड चान्स, कित्याक झेडपी इलेक्शनाचो जो रिजल्ट आयला, थिवी सारखे सीट जे आमचो लिडर कोण ना तरी ते आमी जिखले. कोलवाळे जो दुसरो किरण कांदोळकर कडेन पळयत तूं, किरण कांदोळकर आनी तुमचो सीट, हे हांचे भितर कितें जावंक शकता? दोनी समज जर तर आमी पळयत, कोलवाळे बिकॉज थिवीक 2 पार्ट आशिल्ले, कोलवाळे आनी थिवी. बरोबर. वेर थिवी कंप्रायझीस ऑफ 2 पंचायत्स ऑफ थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड 2 ऑफ अल्दोना, विच आर स्मॉल पंचायत्स. बट मेजर चंक इज फ्रॉम थिवी एंड शिरसाई. सो ते सीट आमी रिटेन करून थंय आमी मेजॉरिटी वोट घेतल्या. आणि कोलवाळे वी हॅड एन अंडरस्टँडिंग, अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी वेर आमी किरण कांदोळकराक थंय सपोर्ट केल्लो. सो दॅट इज वाय वी कूड डिफीट द बीजेपी देर. ती दोनी सिटांक आमी बीजेपीक थंय डिफीट केल्या. बरोबर. अंजुना ऑफकोर्स थंय आनी मातसो इल्लो एफर्ट जर मातसो खंय तरी आमी पडिल्लो जाल्यार तेंय सीट आमी जिखपाचे 250 मतांनी ते आमचे गेले. अगेन इन कलंगूट ऑल्सो लिटल मोर एफर्ट वी कुड हॅव वॉन दॅट सीट. सो दॅट इन स्पायट ऑफ हॅव्हिंग नो लिडर्स लायक यू सेड की हे थोडे 2-3 लिडर जे आशिल्ले तांणी सगळो कब्जा करून. मायकल लोबो कमी जायना न्ही, त्याची पावर वाडत आसा ना. आमी ह्या तुमी लोकसभेचो रिजल्ट काडून पळयात, थंय आमी ताका वी हॅव टेकन लीड ऑल्सो देर. Now in ZP election, to give such a fight of about 250 votes, why not having leaders there? आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे केडर ते काम करून इतली मतां काडप, itself shows that we are becoming strong there. बार्देस आनी तिसवाडी तुमची लिडरशीप लोकां मदीं विश्वास निर्माण करपाक कमी पडली. हांवें तर बरयलां सतत, तो येदो व्हडलो तो हडफडे नायट क्लबाचो इशू जालो, 25 लोक मेले. एक पत्रक काडून जायना, थंय रावन तुमी जे कितें लोकांक, कारण ऑलरेडी न्यूज रिपोर्ट दिल्लो आसा, थंय फाटल्या 3 वर्सांत 555 तक्रारी ऑलरेडी वेगवेगळ्या बॉडीज कडेन गेल्यात, CR झाडा कडेन गेल्यात. म्हणजे लोकूय अस्वस्थ आसात, लोकांक कोण तरी जाय न्ही आपल्या फाटल्यान उबो रावपी.
हो विश्वास तुम्ही कित्याक दिवंक शकना? म्हाका दिसता तुमी सारकें सांगलें की आज लोकांक एक खंय तरी होप जाय. आज लोकांक ह्या भारतीय जनता पार्टीक जर तर पावरांतल्यान काडटलो जाल्यार दे शूड सी एन फॉर्मिडेबल opposition party. Exactly. And that I think slowly people are getting that trust. लोकसभेचे बारिंग 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जर आमी काडत जाल्यार 14 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी हॅव परफॉर्म वेल. झेडपी इलेक्शन जर आमी पळयत जाल्यार परत त्या 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वी हॅव परफॉर्म वेल. आणि नाव फुडले एक वर्सा काँग्रेसी कडेन एक 30-32-33% वोट शेअर आसतालो, तो देंवता. हो वोट शेअर तुमकां मेळोवन तो वाडोवपाचें एक आव्हान आसा आनी त्या खातीर फक्त 1.5 वर्स आसा. न्ही म्हाका दिसता ह्या झेडपी इलेक्शनाक आमचो वोट शेअर इज बिटवीन 21-22%. बट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी फॉट ओनली 36 सीट्स. वी हॅव नॉट फॉट ऑल एंटायर 50. आमी 36 जाग्याचेरूच लढले, 9 जाग्याचेर गोवा फॉरवर्ड लढले. सो 36 जाग्याचेर जर तर वोट शेअर पळयत इट इज अबाउट 30%. आता एक खूब एक मोठी चर्चा फेसबुकाचेर चलता पळयता, फ्रेंडली फायट म्हणून तुमी 2-3 जागे उडयले. सो म्हाका सांग, तुजे कडेन अमित बाब पळया, फ्रँक ओपिनियन जाय. फ्रेंडली फायट करप बरोबर आशिल्लें. कांय जागे तर अशें म्हणटात की गोवा फॉरवर्डाक कित्याक दिवपाक गरज आशिल्ली. मांद्रे सारके जाग्यार थंयचे कार्यकर्ते म्हणटात तूं एक कोणा तरी दियात, तांकां दियात की आमकां दियात. सो तुजें आतांचें आकलन कितें की इलेक्शन जावन गेलां, 1 म्हयनो जाला आनी तूं बारीक गंभीर चिंतलो आसतलें की अशें हें कॅल्क्युलेशन आसा, आमचें चुकलें काय आमी बरोबर आहात. तुका कितें बाबा? न्ही सी कशें नाव दीस वो टॉपिक हाज्या पयलीं आमी डिस्कस केला. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच ऑन इट बिकॉज इट इज अवर इंटरनल मॅटर, पार्टी मॅटर. बट हांवें ज्या प्लॅटफॉर्माचेर हो विशय काडपाक जाय आशिल्लो थंय हांवें म्हजें स्पश्ट मत मांडिल्लें की ते फ्रेंडली फायट म्हणटा तें जायना. आय हॅड पुट इट टू माय हायकमांड. बट कितें जालें ना, पूण कितें जाता की त्या वेळाचेर 2 जाग्याचेर वी कुडंट सॅनिटायज अवर वर्कर्स ऑन ग्राउंड. That is why we couldn't come to a common understanding. म्हणून 2 जाग्याचेर वेडली गोवा फॉरवर्डान इमिजिएटली तांचो पयलो सरपंच आशिल्लो ताका काडून उडयलो, कारण तो मातशें कन्फ्युजींग स्टँड घेतालो. तुमी बंडखोरांक काडून उडयले नात म्हणून अशें जालें अशें तरेचो आरोप. सी कशें आसा, ह्या 2 जाग्याचेर बेजिकली जेन्ना डिस्कशन चलतालें तेन्ना देर वॉज नो we didn't zero down on these 2 seats and it went to such an extreme end where we had 2 candidates, one was Korli and one was Murjim. Yes. So ह्या 2 जाग्याचेर in the larger interest of Goa की alliance तुटचे न्ही, I think our high command took a call on that on those 2 seats. आणि आमी हाजेर 2027 हे रिपीट जावचे ना हाजी आमी फुल वी विल टेक into consideration and I think that should not happen for 2027. There has to be a straight fight between the BJP and Congress. बरं, काय पक्ष असे असतात जे तुमचे कडेन तुम्ही म्हणतात त्या प्रमाणे तुमचे विचारधारे कडेन संबंधित असतात आणि काय पक्ष असतात तुमचे विचारधारे तांचे पटना, तांचे कडेनय तुम्ही अलायन्साचे उलयतात. तुमची 2027ची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? सी आमचे लिडर राहुल गांधीचे जर तुम्ही पळयत जाल्यार ही इज व्हेरी क्लियर की आज देशान 2 ही लढाई आसा ती आज विचारधाराचेर लढाई चल्ल्या. एक आसा RSS ची विचारधारा आणि एक आसा ती सेक्युलर विचारधारा. हांवें तुमकां पयलीं सांगलें तशें की खंयचोय पक्ष जर तर काँग्रेस विचारधारेचेर जर तर ते सहमत आसात किंवा तांकां काँग्रेसीची विचारधारा जर तर पडटा, दुसरें ते आमच्या लिडरांक ह्युमिलेट करपाक शकना, ते आमच्या हायकमांडाचेर उलटा कितें उलोवपाक शकना, कित्याक पॉलिटिक्सान एक मर्यादा आसता. तिसरें आय थिंक दे हॅव टू रिस्पेक्ट अवर केडर, दे हॅव टू रिस्पेक्ट अवर ग्रासरूट वर्कर. ह्यो 3 गोष्टी जर तर लक्षात रिस्पेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी ऑल्सो, लोकल प्रेसिडेंट, प्रदेशाध्यक्ष. म्हाका दिसता कोणी की अमित पाटकाराक काडून उडयात, मागीर आमी डिस्कशन करतले. न्ही ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना बिकॉज काँग्रेस पार्टी आमची हायकमांड आसा, आमचो इन्चार्ज आसा, दे आर हियर. सो काँग्रेस पार्टी भितर कितें जावपाक जाय तें आमची पार्टी वील टेक केअर. कोणी भायलो येवन काँग्रेस पार्टीक डिक्टेट करपाक शकना. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक विचारधाराची पार्टी. काँग्रेस इज एन आयडिया. कोणी फाल्यां उठतलो आनी कितें सांगतलो म्हूण तशें जायना. म्हाका दिसता आज हे कोणी म्हणटा
ताजे रिपरकेशन आसता. न्ही कितें आसा आज बीजेपी टू बी ऑनेस्ट विथ यू बीजेपी आज रेटल जाल्या. बीजेपीन केन्नाच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें की ग्राउंड वातावरण इतलें हालतलें म्हणून पयलेंदा मुख्यमंत्री घराघरांनी भोंवलो. देशात तांचो प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री घराघरान भोंवलो ताजे आमी कशें पळयतात जाणा, ताजे एक तटस्थ अवलोकन जर केलें जाल्यार तरी दिसता की तांकां ते भोंवपाक लायतात. तांचे हायकमांड इजी नाशिल्लें तांकां. ना पूण तांणी पयशे मोडले ते मान करूं शकता, पूण तांणी संघटना पळय ज्या पद्दतीन काम करपाक लायली, दामूनच जवळ 250-300 कितें सभा घेतल्यात. मुख्यमंत्री घराघरान भोंवला, हाजी इतली सेल्फ इज ए प्रूफ. कित्याक भोंवलो की दे कूड सेन्स दॅट काँग्रेस इज कमिंग बॅक. काँग्रेस म्हाका सांगा आज जी मतां पडली किंवा आमचे ग्रासरूट वर्कर्स जिखून बेश्टे आयले. हांवें इलेक्शनाच्या पयलीं सांगिल्लें की आम आदमी म्हणटी ग्राउंडार खंयच ना. ते कित्याक सांगपाक पावलो बिकॉज आय कूड सेन्स, आय कूड फील द पल्स. म्हाका जे इनपूट येताले जेन्ना हांव भोंवतालो म्हाका ते कळ्ळें. सो आज बीजेपी भिल्या की खंय तरी काँग्रेस हा स्ट्रॉंग जाता म्हणून हे सगळे चल्ल्या. परत जी चर्चा आहे ती डिफेक्टर्स. आता डिफेक्टर दोन्ही तरेचे. तुम्ही सतत म्हणटात डिफेक्टर आमी घेवचे ना. आता काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ले डिफेक्टरांक तुम्ही भितर घेवपाना म्हणटात काय बीजेपीन जे लोक तुमचे कडेन येवंक सोदतात ते डिफेक्टर. म्हणजे तू कशे नदरेन डिफेक्टर ही व्याख्या करता? पहिली गोष्ट म्हणल्यार आमचे लिडर आणि आमचे पार्टी हायकमांड इज व्हेरी क्लियर की डिफेक्टर ज्या लोकांनी काँग्रेस पार्टीकडे विश्वासघात केलो, ज्यांनी वोटरांकडे विश्वासघात केलो की ते निवडून येऊन पार्टी सोडून गेले, ह्या लोकांक पार्टीन प्रवेश ना. हे आम्ही क्लियर केला, आमच्या हायकमांडाने क्लियर केले आसा. पळय आता दिगंबर कामत तो 1-2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर प्रभाव घालूं शकता. दुसरे अर्दान बाबूश मनसरात 2-3 जाग्यार प्रभाव घालूं शकता. मायकल लोबो दुसऱ्या अर्दान विश्वित राणे हे हांच्या हातान 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात आनी बीजेपी सरळ म्हणटात हे 4 आनी 5 मोहरे आमचे कडेन आहात, तो मेरेन आमकां भिवपाची गरज ना. कितें आसता की राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. लोकांक केन्ना गृहीत घेवचे न्ही. सामकें गुड पॉयंट. दिस इज वन क्लियर मेसेज टू ऑल दीज सो कॉल्ड लिडर्स. लोकसभेक म्हाका दिसता दिगंबर कामतीक कितें ताजो जागो हें लोकांनी दाखयलें. We fought the third richest candidate of the country in South Goa. People defeated her. नॉर्थ गोवान तुम्ही जर तर 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन काढत बाकीच्या जाग्याचेर काँग्रेसीचो परफॉर्मन्स पळया. तुम्ही तालिगांवचो परफॉर्मन्स पळया, सांताक्रूजचो पळया, लोकसभेचो. सो म्हाका दिसता हे सो कॉल्ड लिडरांनी लोकांक गृहीत धरचे न्ही. पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम. सो तुम्ही हे 4 जाण जर परत काँग्रेसीन जर तुमचे दार जर धडवपाक लागले अमित टक 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 तुम्ही तांकां घेवचे ना. स्टँड क्लियर आसा की डिफेक्टरांक परत एंट्री म्हणटा ती ना. ओके. हे लोकल लिडरशीप एज वेल एज आवर सेंट्रल लिडरशीप इज व्हेरी क्लियर ऑन दीस दॅट इनफ ऑफ डिफेक्शन इज हॅपन्ड. कितें जाता लोक विश्वासान काँग्रेस म्हणून म्हाका कॅन्डिडेटच मेळना न्ही. ना तशें ना. तुमकां आता 70 भितर म्हाका सांग 70 भितर तुमचे कडेन कॅन्डिडेट आसा. आमकां ह्या फावट 2027 सरकार करतलो जाल्यार मिनिमम आमकां 21 जागे जाय. आय एम गिविंग ऑन युअर चॅनल टुडे आय एम टेलिंग यू दॅट लुकिंग एट द ग्रासरूट कनेक्ट, लुकिंग एट द वे पार्टी जी स्ट्रॉंग जाता, 2027 सिंगल लार्जेस्ट फुल मेजॉरिटी काँग्रेस पार्टी सरकार करतली. आता ते कितल्या जाग्याचेर आमी लढटले कितें करतले दॅट इज ऑल अवर पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी. बट वन थिंग आय कॅन टेल यू व्हेरी कॉन्फिडेंटली सरकार घडोवपाक परत मागीर प्रॉब्लेम जिल्हा पंचायत इलेक्शनात तुम्ही काय बीजेपीचे बंडखोर घेतले आणि ते जिंकून आयले. सो ते फाल्यां अशें म्हणटले रे आमचे जिल्हा पंचायत निवडणुकीक एंटी डिफेक्शन लॉ लागना फर्स्ट ऑफ ऑल आणि दे डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ दॅट. सो जिल्हा पंचायत एज आय टोल्ड इज अ लोकल बॉडी इलेक्शन विच आर फॉट लोकली. सो थंय काही पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून आमी तें केलें कित्याक आमकां जिखपाक जाय आशिल्लें. I think 2027 when it comes to assembly election party is very serious and this is the question of Goa's identity. आज जे गोंय पळय नष्ट जाला आता यू हॅव सीन म्हणजे म्हजे जे टुरिझम स्टेक होल्डर जे लोक आहात ते म्हणटा गोंयान दीस टायम इट इज कम्प्लिटली बॅड सीजन. एक तर टुरिस्ट कमी जाल्या बिकॉज हालीं जो आरपोरा जो इन्सिडंट जालो दॅट हॅज गिवन अस अ बॅड नेम ग्लोबली.
25 लोकांक भायर हुलफोन मारप भायर तर आमकां लोक दिसतात, विमानां फूल येतात. ना बट आणि इफ यू तितलेच लोक सी द दिसतात. ऑक्युपन्सी, इफ यू सी द कारण स्टॅटिस्टिक्स, official- इट इज कम डाऊन. पण एक सांग, सदांच न्ही हॉटेलियर्स पळय सिरियस आहात, सदांच आरोप करतात की गोंयान भितर अनऑफिशियल अशी इतली हॉटेलां तयार जाल्यात, Airbnb सारखे लोक आहात, ताणें इतले फ्लॅट्स तयार केल्यात, थंय येवन लोक रावतात जे सरकाराक पयशे दिनात आणि तुमच्या रिकॉर्डाचेरय येनात. सो आजवर तितलेच लाख लोक गोंयान येतात. आणि आज गोंयान टुरिजमाक म्हाका सांगा कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सरकारान केलो. आज यू गो टू एनी टुरिस्ट डेस्टिनेशन, यू गो टू से इंडोनेशिया, यू गो टू थायलँड, when you land at the airport, infrastructure there are वेगळं. 10-15 नाही, things you can do as a नाही, tourist. हांगा infrastructure- गोंयान देंवतरीच कसिनो सोडले आनी कितें आसा म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर सांगा. वेगळे. हॉटेलांनी इतले आपले रेट वाडोवन दवरल्यात. आमी गेल्ले व्हिएतनाम, थंय आमकां कांय दिल्लीचे ट्युरिस्ट मेळ्ळे, ताणें आमकां सांगलें गोंयचे परत व्हिएतनाम सवाय कोण येतले काय मग गोंयान. न्ही बिकॉज गोंयान जाला कितें, एक तर सरकाराचो क्रॉस चॅक ना, सरकाराक खबरूच ना की कितले लोक आज ते विला ऑन रेंट इलिगली दितात. एक विला इज गोईंग ऑन 1 lakh rupees पर नायट. तो थंय डोमेस्टीक पॉवर कन्झम्पशन यूज करता आणि तो बर्डन काडटा आनी सामान्य गोंयकाराचेर सरकार घालता. सो गव्हर्मेंट इज फेल्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. आज जी पळय ही इकॉनॉमी पळय क्रॅश जावपाच्या मार्गार जी आसा, इट इज बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट. परत इलेक्शन कडेन येतले जाल्यार आतां 1.5 वर्सान विधानसभा वेंचणूक आसा. तुजी स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? तूं युती घेतलो, कांय जाणांक पक्षान घेतलो, तूं कांय जाणां कडेन कॉम्प्रमायज करतलो, पूण एक घटमूट अशें ऑपोजिशन बीजेपीची मुखार उबें करतलो. कारण लक्षांत धरात, लोकांक आमी धरून चलया, लोकांक बीजेपीचो वीट आयला, पूण जो पर्यंत जिखून येवपी सक्षम पर्याय उपलब्ध ना, तो पर्यंत लोक बीजेपीकच मत घालतले. सो तूं सक्षम पर्याय कसो निर्माण करतलो? म्हाका दिसता जे आमचो रिजल्ट आयला ते खंयच्या बुथाचेर खंय कमी पडले, वेर वी नीड टू स्ट्रेंथन, वेर वी नीड टू फोकस, वेर वी नीड टू वर्क हार्ड, दॅट डिटेल कंप्लीट एनालिसीस वी आर डुईंग. फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारींतल्यान वील स्टार्ट डुईंग ऑल पोस्ट करेक्शन आर रिक्वायर्ड. वी वील डू इट. सर्वे करता, आपल्या लोकल लिडरा कडेन उलयता, स्थानीक यंत्रणा ताणें इतली स्ट्रॉंग केल्या, तांची ऑर्गनायझेशन घट. तुमची ऑर्गनायझेशन दिसती पडना ना. ZP इलेक्शनाचो रिजल्ट आय वील गिव फूल क्रेडीट टू ऑर्गनायझेशन. इट इज द ऑर्गनायझेशन हू हॅज वर्कड ऑन ग्राउंड अँड गॉट दीस सीट्स. ओके, आमी तुका उदाहरणां सुद्दां दिली. 7 जाग्याचेर जर तर नॉर्थ गोवाक जर आमी नंबर 2 पोझिशनाचेर आयल्या विथ व्हेरी नॉमिनल हे, इट दॅट क्रेडीट गोज टू आवर केडर. ग्रामीण भाग जालो, दुसऱ्या वाटान शहरी भाग. आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जालें, म्युन्सिपालिटी इलेक्शना कडेन तुमी काम करपाक लागल्यात ना. म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक ऑलरेडी आमी काम करपाक लागल्या. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स आर नॉट फॉट ऑन पार्टी लायन्स, बट देन स्टील जंय पॅनल घालपाक जाय, खंय यू नो आवर केडर आसा तांकां प्रमोट करपाचें ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड. पणजे वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. मडगांव वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दॅट. सो आय आनी म्हाका सांग अमित पाटकार, हो कसो फुडल्या इलेक्शनान पळयता? तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो, तूं तुजी टीम उबी करतलो, तूं संघटना परत पुनर्रचना करतलो, कशी करतलो? न्ही, ऑर्गनायझेशन आय थिंक आमचें काम हें चालूच आसा. नाव विथ दीस ZP रिजल्ट्स आय थिंक सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज खंय आमकां आनी स्ट्रॉंग करपाक जाय अशें म्हणपाक आतां पार्टीन ना. काँग्रेसीचें पोझिशन स्ट्रॉंग जालां. म्हजें पोझिशन न्ही, बट काँग्रेस पार्टी एज ओवरऑल ऑर्गनायझेशन इज बिकम स्ट्रॉंग. तूं क्रेडीट घेना जिल्हा पंचायतीक 10 म्हाका दिसता जे 10 जागे आमी जिखले हे फूल क्रेडीट हांव म्हज्या ऑर्गनायझेशनाक दिता. बिकॉज दे आर द पीपल हू वर्कड ऑन ग्राउंड, दे आर द पीपल हू फॉट फॉर द टिकेट्स. आनी असल्या लोकांक ह्या फावट आमी नवेन चेहरे दिले, यंग चेहरे दिले आनी ते निवडून आयल्या. थँक्यू व्हेरी मच. अमित पाटकारा कडेन उलयता आसतना म्हाका तेंच अपेक्षीत आशिल्लें की कशे तरेन स्ट्रॅटेजी करतलो. निमाणे 10 जागे जिल्हा पंचायतीक ताणें मेळयल्यात. 10 जाग्याचें समाधान मानतले काय ना? कारण निमाणें आतां खरें झूज 1.5 वर्सां नंतर जावपाचें आसा. हें झूज जर मेळयतलो जाल्यार संघटना बळीच करची पडटली. जंय तांचे कडेन ऑर्गनायझेशन ना थंय ती बांदची पडटली. नवे लिडर तयार करचे पडटले, उमेदवार तयार करचे पडटले, वेगवेगळे पक्षा कडेन चर्चा करची पडटली. कांय जाणां कडेन मार्ते घेवचे पडटले, कांय जाणांक एग्रेसिवली फुडें वचचें पडटलें. सो अमित बाब, तुजे मुखार एक व्हडलें आव्हान आसा आनी तें तूं पेलतलो अशी. कारण लोक मागतात स्ट्रॉंग ऑपोजिशन. तुमी सत्तेर येवं ना येवं, पूण एक गोंयांत भितर स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय. जशी स्ट्रॉंग सत्ताधारी पक्ष तसो स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जावन लोकांचे जे पळय प्रश्न आसात, लोकांचे पळय जे मुतफरके आसात, लोकांच्यो भावना त्यो विधानसभेन परावर्तीत जावच्यो अशे लोकांच्यो भावना आसात. तुमी आमचे स्टुडियोन आयले, तुका हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता. धन्यवाद. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.